सेगीत 2 फावट चौकशीचे समन्स चुकयल्या उपरांत शुक्रारा आमदार आनी आदलो गृहमंत्री रवी नायकाचो पूत रॉय नायक एसआयटी मायन्सा मुखार हाजीर जालो. सांजे 4 ते 7 मेरेन 3 वरां ताची चवकशी जाली. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण रवी नायकाचे आयर्न ओर ट्रेडर फिलीप जॅकोबा कडेन आर्थीक वेव्हार सांपडिल्ल्यान ते विशीं खोलायेन चवकशी चल्ल्या. फिलीप जॅकोबाचे 2007 ते 2012 मेरेनचे बँक वेव्हार तपासतना चवकशी यंत्रणेक जॅकोबाच्या खात्यांतल्यान रॉयाच्या खात्यांत पयशे पावल्या म्हूण दिसल्यात. 2007 ते 2012 मेरेन फिलीप जॅकोब बेकायदेशीर मायनिंग आनी मीन चोरया विकतालो म्हूण एसआयटी मायन्साची चवकशी सांगता. जॅकोबान रॉयाच्या अकावंटांत पयसो घालोच कित्याक हे विशीं चवकशी चल्ल्या. इतले मजगतीं रवी नायकान अटक जायत म्हूण पणजे सत्र न्यायालयांत अटकपूर्व जामीन अर्ज घाला. एसआयटी मायन्स आपलो से दी मेरेन ताका कोर्टान अंतरीम थाकाय दिल्या. एसआयटी बुधवार मेरेन कोर्टांत रॉयाचेर बाजू मांडटली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.